चोय आज आम आदमी पार्टी एकूच स्टँड घेवन आहा. जिको इलेक्शन जिखनाक इलेक्शन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जायत चेंजीस जायत रावतल्यो. बट आमगे एकूच स्टँड आहा कितें, वी आर एंटी बीजेपी, एंटी कम्युनल पॉलिटिक्स. हितून घाडायबुडाय कांयच ना. जेन्ना स्पिकरा इलेक्शन जाल्लें तेन्नाय आमकां काँग्रेसागे विचार मान्य नाशिल्लो, जावं तो एलायन्साचो जावं कसलोय. कित्याक मान्य नासलो, कित्याक ते टायमार एलायन्स करनाय. मत इतलेंच, अलायन्स सगळ्यांक जाय आशिल्लें पूण टायमार करनाय. आनी तेन्ना आमी एल्टना सपोर्ट केल्लो. आनी एल्टना सपोर्ट करून भायर जेन्ना सरले आमी, त्या दिसा आमी सांगलेलें की आमी एंटी बीजेपीक वोट मारला. एज अ ऑपोजिशन वी हॅव वोटेड अगेन्स्ट द बीजेपी. इट इज नॉट दॅट वी हॅव वोटेड फॉर काँग्रेस ऑर वी आर इन फेवर ऑफ देम. लोकांक जाय एंटी बीजेपी वोट मारपाक. सो आमगे स्टँड एल्टना माल तेन्नाय तसो आशिल्लो. आमगे स्टँड आज झेडपी इलेक्शना जेन्ना तेंगे इलेक्शन वोटींग जाल्लें तेन्नाय आमगे मामागेलो स्टँड आनी पार्टीचो स्टँड तोच आशिल्लो. सो वी हॅव वोटेड फॉर हू हॅज स्टूड अगेन्स्ट द बीजेपी. सो हितून दोन भाशेन गोश्टी उलोवन फायदो ना. आतां हे जे कोण आम आदमी पार्टीन क्रॉस वोटींग केलें म्हणटाय आनी म्हणटाय, आय थिंक दीस इज असलें पॉलिटिक्स मरे. लोकांना आतां भायर उडयलां. दीस इज अ डिफरंट जनरेशन. आनी असली उलोवपी क्रेडिबल फेसीस उलोवपा जायो. सो टुडे वी आर हियर स्टँडींग लावड एंड क्लियर की आमकां गोंया बीजेपी नाका. आमकां गोंया बीजेपी उडयता जाल्यार आम युनायटेडली मायंड पॉझिटिव्ह वाटेन चलोवपा जाय. आम एश कोन कोफुसा आमकोन कांय जावपा ना. एक दोन सीट एक्स्ट्रा येतली आनी एक दोन सीट एक्स्ट्रा येवन गोंयचें राजकारण कांय चेंज जावपा ना, अशेंच उरतलें. सो हे आमगे एक क्लियर मेसेज. वी आर हियर टू युनाइट ऑल द फोर्सेस अगेन्स्ट द बीजेपी and we have in the past also proved it for the speaker election. Today also we have done. कोण क्रॉस वोटिंग माल तेजी आव्हानान भितर चलपा वयना. बट ना पण तुमकां कितें दिसता की कोणे क्रॉस वोट केला आसतलो? कारण तुमचेर डायरेक्ट ब्लेम आयला हांगासर की आपान केला. तुम्ही म्हणटा तुम्ही करू ना, जाल्यार तुमकां कितें दिसता कोणे केला? जेन्ना आमगे पास्ट ट्रेंड असलो कल्चरूच ना. सो जेन्ना असलो कल्चरूच ना जाल्यार आमचे बोगलांट घायले त्या मनशाक विचारपा जाय तेगे क्रेडिबिलिटी कितें ती. हांव तेजेर वचपा सोदना आनी ना म्हूण तेजेरी टिकाय कांय करूं सोदना. बट आवर थिंग इज व्हेरी क्लियर. वी हॅव ऑलवेज बीन देयर अगेन्स्ट द बीजेपी. आनी 12 तारखेर असेंब्ली आसतली. वेर एवर देर इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर गोवा टू स्टँड टुगेदर, वी आर गोइंग टू बी देयर एज अ लेजिस्लेटिव्ह पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह विंग ऑफ द आम आदमी पार्टी.